आज आम्ही उगडास केला आमच्या आवयांचो वाडदीस. आवयान आमकां जल्माक हाडूंक जायते त्रास केले आनी सदां हुस्को भुरग्यांक एक आवय ना जाल्यार तेज म्हणटकूच वेळ मारता आनी भुरगीं हुशार जाता. एक फावट एका गोराब्यान एक आवय येताली तेन्ना तिणें आपल्या दुयेक सांगलें आमचें काळीज दवरूंक येता म्हूण. हें भुरगें काळीज सोदता आनी इजरान ताका तोरा मेवता पडटा, बापूय मारता आनी तें खुशाल जाता म्हाका मायचें काळीज मेळ म्हूण. पूण ताका गमून आयलें माय सांगलें म्हूण काळीज दवरला. बायन सांगलें ताका हें काळीज न्हू, काळीजा उगडास केला. तर आज आमी परब करता ही आमची फामील कायतान न्हू दोमी कायतान डिसोजा आनी फॅमिली तांचे पासत मागला आनी तेच भाशेन तांकां जिवी आसल्यांक बरी बोलाक आनी मेल्यान ताका शासनाची सवस कायली. आनी आमचो भाव जो फिलिपूय जायतो भाव पळयता ताचेर बेसांग घाल म्हूण मागता. क्रिस्तांव आमचे सुमेवेल सोदता तें आमी ह्या सेंट जोसेफ आयलँडाचेर 30 वर्सां सुमार जाली आमी आयज वालांकानी सायबीणीचो दीस आमी सेलेब्रेट करता. तुमचें आमी एक फेस्त करता आनी हे फेस्त म्हजो वडील म्हजो पाय हांगा हे सेंट जोसेफ आयलँडाचेर करतालो. आयचो दीस एक व्हडलो दीस तो म्हणल्यार मदर मेरी हाजो जल्माचो दीस. आयज आमी वालांकन सायबीणीची ही परब आमी 8 तारखेर सप्टेंबराची आमी करता. आयचो दीस सगल्या आख्ख्या गोंयच्या भाव भयणांक हांव हॅपी फिस्ट म्हणून हे वालांकन सायबीणीचे हांव सगल्यांक विश करता. चड करून आमच्यो आवयो ह्या आवयांचो आयज एक व्हडलो दीस. आवयांनी सगल्यांनी आयज खुशाल आसूंक जाय कित्याक सगल्या इगोज्यांनी सगल्यो फेस्त जाले म्हणटकूच एक आवयो सगळे मुखार येवन केक खातात. ते दाखयताय एक खुशालकायेचो दीस. हांव मागता वालांकन सायबीणी लागीं की आयज आमच्या गोंयांत जायते त्रास आहाय, जायते प्रॉब्लेम आहाय, जायत्यो आवयो त्रास काडटात. हांव तेंचेर तुमी सायबीण मायन चड बेसांव घालचें आनी बेसांवान भरचें आनी कसलेय वायट विघ्नांतले हे सायबीणीन ह्या आवय बापायक आवयंक चड करून आवयंक सांबाळचें. कारण आवय एक जायते आपल्या भुरग्याक जल्माक हाडपाक आयज जशें फादरान सांगलां ते भाशेन जायते त्रास काडटा. आनी थोड्यो आवयो बाड्याक आजिलान आसता, थोड्यो आवयो कोण तांकां पळयना म्हणटकूच सायबीण मायन तांचो एक हें करचो, सांबाळ करचो आनी तांकां बरें तेंच्या भुरग्यांक बरें मोनान बरें हितून तांकां दवरचें. आयज परत हांव आनी एक पावटी म्हणटा की आयचे ही परब वालांकन सायबीणीची परब एक खुशालकायेची परब जावची आनी सगल्यांक सायबीण मायन सगल्या बरें हेल्थान तशें बरें हितून दवरचें आनी जे त्रास व पिडा कसली आहा ती सायबीण मायन ती पयस करची. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.